दारबांदोडा प्रतापनगर रानात एका तरणाट्या चलयेची कूड सापडली। गळ्याक खंय कट मार्क आसा। चौकशी चल्ल्या, अजून खंय वळख पटूंक ना। फॉरेन्सिक डॉग स्क्वॉड घडणूक थळार। मागीर चौकशी मागीर पयले पुलीस बी येयल्ले सगळे आनी आतां पुलिसांनी विचारल्यार ते भायले कोण भुरगे अशे हांगा उडयला तेका हांगा येवन मारला काय कितें कळना तेका गळ्याक बी कट आसा। कितले वर्सां आसतले 20-22 वर्सांचे बी आसतले म्हज्या अंदाजान। कितें रेल्वे तिकेट बीन कितें मेळ्ळा तांकां? बॉल्सान ते कितें तरी रेल्वे तिकेट मेळ्ळा म्हणटा, सॉरी बॅग तेजे मेळ्ळा एक आनी एक चेन मेळ्ळा। बॅगान म्हणटा तिकेट आसा एक। खंयची ती बरी तामिळनाडूची खंयची तिकेट आहा म्हणटा कोणाक ना। तो भुरगो कोण तरी काजी ते घोडकाक कितें तरी दिसता। सो हे आउटसायड खंय तरी मारून हांगासर उडयला। हांगा हाडून मारला, आउटसायडरूच ते हांगा हाडून मारला काय पयलीं मारला आनी हांगा हाडून काय कळना। राती नाल्यार आयज सकाळी फातोडयली तशें कितें अशें जालां। म्हणजे बॉडी तशी फ्रेश बॉडी फ्रेश आसता, म्हणजे हें आसा म्हणजे कांय जावना बॉडी। जेन्ना पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी, पुलीस हांगासर पावले आनी पळयले की एक डेड बॉडी हांगासर आसा जंगलान उडयल्ली आनी ती खंय तरी 25 वयाच्या सकयल अशी एक चली भुरग्याची एक डेड बॉडी आसा अशें कळोन येयलां। आनी तिका गळ्यार खंय अशी मार्क आसा की सस्पेक्ट मर्डर म्हणून कळटा। सो तो सस्पेक्ट मर्डर आसा तेन्ना फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। जो पर्यंत वळख पटना तो पर्यंत हें कळचेना की डेड बॉडी कोणाची आनी कशें कितें मर्डर जाला तें। ती जी आयडेंटिफाय जावना म्हूण तिका लुकआवट नोटीस आतां काडल्या आनी त्याच प्रमाणे ही लुकआवट नोटीस जी आहा ती सगळ्या पोलीस स्टेशनाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर तांच्यांनी सर्क्युलेट केला। जेन्ना जो पर्यंत ह्या जी डेड बॉडी आहा तिची वळख पटना तो पर्यंत केस सॉल्व करपाक ही डिफिकल्ट आसा। जेन्ना ही डेड बॉडीची वळख पटप हें इम्पॉर्टंट आहा। ती गळ्याक तेज्या कट आसलेल्या कारणान हे मर्डर म्हणून कन्फर्म करून तेज्या उपरांतूच हे मर्डर केस ही फोंडा पुलिसान रजिस्टर केल्ली आसा। सद्या सगळे पुलीस मार्दोळ त्याच प्रमाणे फोंडा आनी कुयेम पुलीस ह्या मर्डराच्या शोधात आसा। फोंड्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।